गोमंतक टीव्हीच्या गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान हांव उर्वी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आता नदर मारुयात गोयच्यो टॉप 25 खबरांचेर। फाटल्या काँग्रेस केंद्रीय सरकारान गोय हे फक्त मजा मारपाचे ठिकाण आशिल्ले। भाजपा सरकार सत्तेर येवनूच गोयच्या पर्यटन क्षेत्राची खरी उदरगत जाली असो दावो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो। केंद्र सरकार गोयच्या पर्यटन उदरगती खातीर प्रयत्न करीत रावतलो अशें नरेंद्र मोदीन सांगले। कोरोना महामारीत मरणाचे तांडव चालू असताना केंद्रीय सरकार आसूं वा गोयचे सरकार आसूं, भाजपान लोकांच्या हिताचे न्हय तर आपल्या हिताचो विचार केलो असो खर आरोप महाराष्ट्राचे आमदार नाना पाटोले हांणी केली। गोयच्या विधानसभा वेंचणुकेत कितें जाता तें पळोवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा। ही विधानसभा वेंचणूक राजकीय नदरेन गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसतली अशें इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल कोब्बी शोशाणीक हांणी सांगलें। गोयच्या सोबीत शीतळ सैमाक लागून आपूण खूब फावट हांगा आयलाच, पूण पुराय जगतांतल्यान लोक गोयचे सैम आनी हांगचे दर्यावेळो पळोवपाक येतात अशेंय ताणें हे वेळार म्हळें। गोयच्या पर्यटन वेवसायाक फाटले दिसांनी कोरोना महामारीचो व्हड धपको बशिल्लो। तशेंच आता विधानसभा वेंचणुके खातीर लागिल्ल्या 45 दिसांच्या आचारसंहिते खातीर परत एकदा पर्यटन वेवसायाक धपको बसला। वेंचणुके खातीर 12 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन 12 हॉटेलां आस्थापनां बंद आसतलीं। ताका लागून 14 फेब्रुवारी गोंयकारां खातीर ड्राय व्हॅलेंटायन्स डे जातलो। ह्या खातीर पर्यटन वेवसायाचें खूब लुकसाण जाल्लें दिसून येता। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो शिवोली मतदारसंघाचो उमेदवार गौरेश शंकर मांद्रेकारान राय आनी पार्तोवाडो शिवोलेत प्रचार केलो। आपणाक लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळटा, तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या वांगडान आसात अशें म्हणून लोकांनी तेंको दाखयल्याचें ताणें सांगलें। तशेंच हे फावट शिवोलेन बदल घडटलोच असो विस्वासूय ताणें उक्तायलो। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 38 उमेदवार हे फावट गोंयभर वेंचणूक लडयतले। फुटबॉलाचेर मत मारून आमचो सरकार घडोवपाक आमकां मजत करात अशें आवाहनूय गौरेशान हे वेळार गोंयकारांक केलां। भाजप सरकारान गोंय विकलें असो आरोप कर्नाटकांतल्यान आयिल्ली काँग्रेसीची प्रचारक आमदार डॉक्टर अंजली निंबाळकरान केला। कर्नाटका भशेन गोंयांत जातीविती राजकारण जायना ही बरी गजाल अशें मत डॉक्टर अंजलीन उक्तायलें। संतोष कुमार सावंताक विधानसभेची वेंचणूक जिखून दियात अशी मागणी थळाव्यांकडेन तिणें केली। मये मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाची पत्रकार परिशद जाली।
भाजपा नीतिहीन, नैतिकतेची मूल्य कोनशाक मारून तशेंच राजकीय आणि संविधानीक तत्वां चेपून राजकारण करता असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हांणी केला। भाजपाच्या सरकारान अव्यवस्थित प्रशासन, बेरोजगारीत वाढ जाल्या अशें तांणी म्हळें। पर्यटन वेव्हार तशेंच तंत्रज्ञान वेव्हार उंचेल्या पावंड्याचेर व्हरपाचे उलोवपी भाजपाच्या सरकाराक गोंयांत मात हाच्यो सुविधा घटमूट करपाक अपयश आयला असोय आरोप तांणी केला। सोशल मिडियाचेर फादर एरेमीत रिबेलोचो वेंचणुके विशयीचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। गोंयचे लोक खंयच्या पक्षाक आनी खंयच्या उमेदवाराक मत दिवचें हातूंत घुस्पल्यात, देखून रिबेलोन हो घुस्पागोंदळ सुटचो म्हण गोंयकारां खातीर ह्या व्हिडिओ वरवीं संदेश दिला। पळयात तांचें म्हणणें। दोन 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत गोंयकारांनी चिंतून मतदान करचें अशें आवाहन अखिल भारतीय काँग्रेसीचे सरचिटणीस तारीक अनवर हाणें केलां। भाजपाक लोकतंत्राचें कांयच पडिल्लें ना, तांचो जैत मेळोवपाचेर अदीक भर आसा। मात ह्या खेपे गोंयचे लोक काँग्रेस पक्षाक बहुमतांनी जैतिवंत करतले अशी आस्त तारीक अनवर हाणें गोंयकारां कडल्यान दवरल्या। भाजपा आपल्यो चुको लिपोवपाक धडपडटा अशें आदलो राज्यसभा खासदार राजीव गौडा हाणें म्हणटा। गोंयांत भलायकी वेवस्था इतली बरी आसली जाल्यार गेल्या वर्सा ऑक्सिजनाच्या उणावा खातीर गोंयकारांचे हाल कशे जाले असो प्रश्न करीत गावडान भाजपाचेर फटींग म्हणून आरोप केलो। गोंयकारांचो विरोध आसतना लेगीत रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्प चालीक लावपाचो यत्न करप, मिना खणीचो वेवसाय सुरू ना करप, बेरोजगारीचो आंकडो कमी करपाक कांयच पावलां उबारप ना, तशेंच पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम हुमकळून दवरपाचें काम भाजपाच्या सरकारान जालां। भाजपान अशें कित्याक केलें हांची जाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिवची अशें तृणमूल काँग्रेसीची फुडारी आनी खासदार सुष्मिता देवान म्हळां। म्हापसांत शुक्रारा नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा आसा। ह्या सभेत उलोवच्या पयलीं गोंयकारांच्या ह्या प्रस्नांची जाप पयलीं प्रधानमंत्र्यान दिवची अशें सुस्मितान म्हळां। शिवसेना आणि सैनिक आपले घराब्याचे काम आशिल्ले भशेन पक्षाचे काम करतात। प्रत्येक शिवसैनिक सदांच दुसऱ्यांक मजत करता अशे संस्कार शिवसैनिकांचेर आसात अशें मत शिवसेनेचे सचिव आदेश बांदेकर हाणें उक्तायलां। आमी लोकांक जी आश्वासनां दितात ती 100% पुराय करून दाखयतले अशें होम मिनिस्टर फेम आदेश बांदेकर वास्को आनी कुठ्ठाळी मतदारसंघातले शिवसेनेचे उमेदवार मारुती शिरगांवकर तशेंच भक्ती खडपकार हांच्या प्रचारा वेळार उलयताले।
तेरेखोलाचो वाठार जो गोंयचो आसून लेगीत सिंधुदुर्गाचेर आधारीत आसा ते पुलाचें काम वेळार पुराय जाल्लें जाल्यार वायफळ खर्च जावचो नाशिल्लो अशी खंत काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचो उमेदवार दीपक कळंगुटकारान व्यक्त केला. केरी तेरेखोल आनी विर्नोडे मेरेन प्रचार करतना वेगवेगळ्या समस्या करपाक लागल्यो. ताचोच जाहीरनामो घोशीत करून पुराय करतलो अशें दीपक कळंगुटकारान सांगलें. खंयची फटीची आस्वासनां दिवंक ना अशेंय दीपकान सांगलें. गोंयांत लेगीत बहुमताचें सरकार येतलें अशें दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान सांगलें. 60 वर्सां गोंयकारांक सगळ्या पक्षांनी लुटला असो आरोप अरविंद केजरीवालान केला. गोंयांत पयले फावट इमानदार सरकार जातलें आनी गोंयकारांचो खरो विकास जातलो अशें आश्वासन केजरीवालान दिलें. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंया सयत हेर राज्यांत 1 जुलय सावन सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर पुराय बंदी घातल्या. मॉल्स, शॉपिंग हाऊस, पर्यटक थळां, शिक्षणीक संस्था, ऑफिस, भलायकी केंद्रां आनी हेर संस्था सारकेल्या मुखेल वेवसायीक आस्थापनांचो तालुक्याचो आराखडो करपाक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिल्लोधिकाऱ्यांक आदेश दिला. बंदी घातिल्ल्या सिंगल यूज प्लास्टीक वस्तू विकपाचे बंद करप आनी नेम मोडीत जाल्यार पर्यावरण भरपाचो ख्यास्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवपाची थारायल्या. मडगांव बस स्टँडाचेर बेकायदेशीर बशिल्ल्यांच्या स्टॉलांचे कागदपत्र सादर करचे वा ते स्टॉल 15 दिसां भितर बंद करचे असो आदेश पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान दिला. मडगांव पालिकेची परवानगी नासतना हे बांदकाम चालू आसा. अशा जाग्यांचेर परवानगी नासून बेकायदेशीर गाडे चलयतात अशेंय आग्नेल फर्नांडिसान सांगलें. पणजी बस स्टँडाचेर असो एक बेकायदेशीर गाडो आसा. बेकायदेशीर चालू आशिल्ल्या गाड्यांचेर कारवाय कित्याक करिनात असो प्रस्न नागरिकांक पडला. कोळसो नाका म्हण राज्यांत होर्डिंग लावपी काँग्रेसीनूच गोंयांत कोळसो हाडला असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी आनी राज्यसभेचे खासदार लुइजीन फालेरो हांणी केला. आपल्या कडेन हे विशयी पुरावे आसात अशेंय तांणी म्हळां. काँग्रेसीन कोळसो गोंयांत हाडलो ते उपरांत भाजपान ताका तेंको दिलो असो आरोप लुइजीनान केला. तशेंच ह्या दोनूय पक्षांच्या सरकारान गोंयांत पर्यटन थळाच्या जाग्याक आतां कोळशाचें केंद्र करपाचें येवजिलां अशेंय तांणी म्हळां. कोरोना काळात काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम हुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत केलो. कोरोना ही एक वैश्विक महामारी, तातून लेगीत विरोधी पक्षांनी बुरशें राजकारण केल्लें हें मनीसपण न्हय अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतांत पुराय केल्ल्या वासिनाच्या डोसाचो नियाळ घेतलो.
फोंडा बाजार कॉम्प्लेक्साचे काम आयतारच्यान सुरू जालें. फोंड्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचें बांदकाम 2009 वर्सा सुरू जाल्लें, पूण अर्दवट पुराय जाल्ले बाजार संकुलाचें उक्तावण 2011 वर्सांत जालें. 95% प्रकल्पाचें काम पुराय जालें, पूण न्यायालयान ह्या प्रकल्पाची याचिका आशिल्ल्यान काम स्थगीत उरलें. मार्केट कॉम्प्लेक्साचें बांदकाम करपा खातीर थळाव्या लोकांक दुकानां मोडपाक नगरपालिकेन आदेश दिल्लो. ते खातीर लोकांनी विरोध केल्लो. ते प्रकल्पाक हालींच मान्यताय मेळ्ळ्या. आम आदमी पक्षाचो उमेदवार आसून लेगीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांक तेंको दिवचो सोडून कांय मतदारसंघांनी वेगळ्या उमेदवारांक तेंको दिवपाचें आप उमेदवार पुती गांवकारान थारायलां. आपाच्या उमेदवारांक तेंको दीत जाल्यार भाजपाचे उमेदवार जिखतले असो भंय पुती गांवकारान उक्तायला. सांखळे काँग्रेस उमेदवार धर्मेश सगलांनी, दिवचलचो अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये, सावर्डेचो उमेदवार बालाजी गांवस आनी मयेचो उमेदवार राजेश कळंगुटकाराक तेंको दितलो अशें पुतीन जाहीर करता. गोंय 24,000 कोटीच्या रिणांत आसा. देशांतल्या सगळ्या राज्यांचो आढावो घेतल्या उपरांत गोंय नकारात्मक वाडीचो दर आशिल्ल्या वळेरेंत येता, अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालांत म्हटलां. भाजपाच्या सरकारान गोंयची सामकी बाबत परिस्थिती करून उडयल्या. हें हातूंतल्यान स्पश्ट जाता अशें विधान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी पी चिदंबरम हांणी केलां. हे विशीं हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ओपन डिबेट करपाक शकता अशेंय चिदंबरान म्हळां. गोंयची सैमीक आर्थीक परिस्थिती तशेंच सुरक्षीततायेची यंत्रणेची परिस्थिती सामकी वायट जाल्या अशेंय तांणी म्हळां. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयकारांक फटोवंक आयला अशी खरी टिका बाणावलेच्या चर्चीर आलेमावान केल्या. फाटल्या वर्सा मोडिल्ल्या लिटल फ्लॉवर चर्चच्या पुनर्बांधणे बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करपाक बाबतींत चर्चिल आपली भुमिका स्पश्ट केली. फरीदाबादच्या बिशपान आपूण ह्या गजालीचें राजकारण करता असो आरोप केल्ल्याचेय ताणें हे वेळार सांगलें. आज मेरेन खंयच्याच सरकारान कोंकणी अस्मिताये विशीं फावो ती गंभीरताय दाखयली ना. देखून नवें सरकार येतलें तेन्ना तांच्यांनी कोंकणी भाशे खातीर म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आसा अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हांणी केलां. कोंकणी भाशा मंडळान काडिल्लो कोंकणी जाहीरनामो गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत उबे रावपी सगळ्या राजकीय पक्षां कडेन सोपोवन तांच्यांनी निवडून आयल्या उपरांत ह्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करची अशी आस्त कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी समाज फुडाराच्या सरकारा कडेन दवरता. खायात पियात मजा करात असो संदेश दिवपी गोंयचो नामणेचो कार्निवल फेस्टिवल 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. कोविडाचें पालन करून गोंयच्या 5 वाठारांनी कार्निवाल करपाचो निर्णय सरकारान दिला. देश विदेशांतल्यान लोक गोंयांत कार्निवल पळोवपाक येतात. फाटल्या वर्सा कार्निवल जावंक ना, देखून ह्या वर्सा कार्निवलाक गर्दी जावपाची शक्यताय आसा. कार्निवल 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. 27 तारखेक मडगांव, 28 तारखेक वास्को जाल्यार 1 मार्चाक म्हापशांत जातलो. कोरोनाचे दुयेंती सेगीत मेळत आशिल्ल्या कारणान सरकाराक ह्या वेळार निर्बंध घालपाची गरज पडटली. स्थानीक पालिकेच्या सहकार्यान पर्यटन खातें कार्निवलाचें नियोजन करतलें.
पणजे 3.5 वरांचेर कार्निवाल सुरू जातलो. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून ब्रेस्तारा 4 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण मात उणें जाला. 28,001 चाचण्या उपरांत 296 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. 618 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.14% आसा. ब्रेस्तारा उपचारा खातीर 22 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ले.